जीएमसीन जे घडला ते घडपाक जायना असले। ह्या प्रकरणा वयल्यान लोकांचो जीएमसीचेर आशिल्लो विश्वास कमी जातलो। जीएमसीच्या दोतोरांनी लोकांचो घात केला असो आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचो वांगडी संजय बर्डेन केला। तशेंच मरण आयिल्ल्या मनशाची कूड जीएमसींतल्यान गायब प्रकरणांत जबाबदारी घेवन मंत्री राणेन मंत्रीपद सोडचें अशी मागणी बर्डेन केल्या। जे मयतचे मोडे जे आसता न्हू तेजेर हांगा पट्टी बरयल्ली आसता, नांव बरयल्लें आसता आनी जे बॉडीचे नांव आसून आसलेले आसता जर तो गव्हर्मेंट ऑफिसर आनी गव्हर्मेंट एम्प्लॉई जर ती बेजबाबदारीन जर वागता आयज तर विश्वजीत राणे हो पूर्ण जबाबदार आसा। म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हे विश्वजीत राणे इमिजिएट रिजायन करपाचो कारण न्हू तिणी सरदेसायाक तेन्ना सांबाळून धरलेलो प्रकार आयज आमकां गोंयकारांक आयज भोगचो पडलो। कारण कॅथलिकाची बॉडी जी आसा न्ही तेजेर आमकां सहानुभूती आहा, आमकां सेंटिमेंट्स आसा। जे मयत जेन्ना जाल्लेले आसता तेंचो इतेर जावपाचो आसता आनी ते इतेराक तेंची आयज डेड बॉडी मेळोंक ना। आमकां आयज खरोखर आज दुख्ख दिसता। अशें गोंयच्या हिस्ट्रीन आनी इंडियेन आनी जगान केन्ना अशी बॉडी कॅथलिकाची केन्ना जळोवंक ना। ताका लागून विश्वजीत राणे जर तेज्या घरा वचून जर सांगता आपणाक दुख्ख जालें म्हणून तर खरोखर ही नाटकां आसा। कारण विश्वजीत राणेन खरोखरच गोंयच्या लोकांचो आयज एकदम हे केल्लेले आसा, म्हणजे एकदम घात घातलेलो आसा, विश्वासघात केलेलो आसा। एका तरणाट्याची कूड मेडिकलांतल्यान ना जाल्या, ताच्या घरांतली दुखान आसात। मात एदी व्हड गजाल जावन सुद्दां घटक सरकारांतले पक्ष वग्गी आसात। अशें दिसता की मगो गोंय फॉरवर्ड आनी अपक्ष आमदारांक कांयच पडिल्लें ना असो आरोप बर्डेन केला। आनी अलायन्स जे आसा विजय सरदेसाय हेजेर कित्याक लागून उलयना हो मोठो प्रश्न पडटा। कारण आयज पासून तेजो स्टेटमेंट ना। विजय सुदय रोहन खंवटे आनी बाकीचे सांगेचे आमदार आनी बाकी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट त्या मनशांनी सपोर्ट केलेलो आहा। कारण ते दिसा तेंची खुर्ची खाली केल्या उपरांत तेंच्यांनी रोखडोच स्टेटमेंट काडलो। पूण हो स्टेटमेंट जो गोंयचो आयज सेंटिमेंट आमच्या क्रिस्तांव भाव जे कॅथलीक भाव आमचे